दिवाळी उजवाडाचो उत्सव, पूण अशा उत्सवा वेळारच फक्त वीज खात्याच्या निष्क्रियतेक लागून लोकांक 4-5 वरां काळखात रावचें पडटा तेन्ना पोटांतल्यान तिडक ही मारतलीच. फोंडेकारांनी नेमकी हीच तिडक उक्तायला. लक्ष्मी पुजना वेळार वीज खात्यान काळखात दवरिल्ल्यान ते फुर्योज जाल्यात. बिरेस्तारा, फोंड्या आनी कुशीच्या वाठारांनी वीज गुल्ल जाली. पावस आनी ताच्या सांगातान आयिल्ले वादळ हे ताजे फाटले कारण असले तरी 4-5 वरांभर दिवाळेच्या दिसा काळखात रावचें पडप ही वीज खात्याची घाळपणां असो थळाव्यांनी थेट आरोप केला. दुर्बाट, अप्पर बाजार, फर्मागुडयेच्या 3 फिडरांचेर परिणाम जाल्लो. ट्रान्सफॉर्मर शॉर्ट जाल्ल्यान हे घडले, पूण आमी आमची जबाबदारी वेवस्थीत पाळ्ळी अशें ई भरत नानन सांगले. आयकात. Yesterday, Achanak, all of a sudden, 4 o'clock, started heavy surge, lightning surge, along with the wind, heavy wind, and the rain. So, at a time, same time, our all about some 5 feeders gone out, 40. So, we are charging one by one, not holding, no single feeder was holding. Then started restoring one by one feeder. So, we are going patrolling, so one feeder, one by one restored by 4 o'clock started. And by 11 o'clock we restored everything. Because it was a fault was heavy, this side, that side tree fallen, some coconut leaf fallen, and somewhere jumper open. So this way we are restored supply by 11 o'clock by night. Okay, this has happened because of at a time, with the heavy wind, that is made our all feeders faulty. कार्यकारी अभियंत्यान वीज विभागाचे वतीन रजाव दिल्ले असले तरी थळाव्याचे म्हणणे वेगळेच. ते म्हणटात हवामान खातें तुमकां 4 दीस आदीं वादळ वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो अशी शिटकावणी दीत आसता. तरीकय तुमी घाळ कशे रावतात? भर दिवाळेच्या दिसा काळखात रावचे पडले. लक्ष्मी पूजनय काळखातच करचे पडले. आयकात तांचे म्हणणे. इंजिनियर भरतन जो आसा पळय ताका जाप विचारपा आयिल्ले. काल तुमी जाणा 3:30 जेन्ना पावस आयलो अचानक आनी पावसा बरोबर जी लायट गेली ती रातची 9:30, 10 थोड्याशा जाग्यांनी 12 म्हटल्यार लायट येवना. आनी काल आमचो दिवाळी हो सगळ्यात मोठो सण. दिवाळी आमी म्हणटा फेस्टिवल ऑफ लायट्स, पूण काल लायटूच नाशिल्ली. आनी अक्षरशः आमचे सगळे वेवसायीक मित्रांक जे घरोघरी दुकानांनी आपल्या ऑफिसांनी जे लक्ष्मीपूजन करता ते लक्ष्मीपूजन काळखान करचें पडलें. आनी काल ह्याका लागून एक 3:30ची 9:30 लायट ना म्हणून तेन्ना लोक फ्यूज कॉलान आनी जे फील्ड वर्कर्स आसा, फील्ड इंजिनियर्स आसा हांचे कडेन जेन्ना लोकांनी संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तेंचे फोन आउट ऑफ नेटवर्क, स्विच्ड ऑफ आनी कांयच रिस्पॉन्स ना. म्हणजे एस्टरडे काल डिपार्टमेंट वॉज नॉन रिस्पॉन्सिव्ह आशिल्लो. काल तांचे कडेन खंय स्टाफ कमी आशिल्लो. फिल्डार काम करपी खंय फक्त 4 स्टाफ आशिल्लो म्हणटा ते फील्ड. आनी ताका लागून हे जी पावर फेल्युअर जाली ती रिस्टोर करपाक तांकां वेळ लागलो. म्हणजे एक्झिक्युटीव इंजिनियरान तांच्या डिपार्टमेंटाचे फेल्युअर एक्सेप्ट केल्लें आसा की आपूण फेल जालो कित्याक आपल्या कडेन पुरो असो स्टाफ नाशिल्लो. आतां प्रश्न येता तो म्हणटा दिवाळी लागून आपल्या कडेन स्टाफ नाशिल्लो. पूण हवामान खात्यान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटान 4 दीस पयलीं अलर्ट दिल्लो की गोंयान पावस पडपाचो आसा, थंडरींग जावपाचें आसा, वारें व्हांवपाचें आसा. तर डिपार्टमेंटान आपूण अलर्ट रावंक जाय आसलें न्ही, तेजी तयारी करपाक जाय आसली. सो ही तयारी तांणी करूंक ना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.